नावेली साखळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान एके बायलेक जाग्यारूच मरण आयले। ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं हो अपघात जालो। हातूंत मोटरसायकलीच्या फाटल्यान बशिल्ले बायलेक मरण आयले। भुंयगत केबलिंगा खातीर रस्तो फोडून दवरिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। हांगासर नावेली विविध अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आहा थंय PWD तो रोड जो आसा तो रोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान विदाउट परमिशन खणलेलो आसा। ताका लागून हांगा सुर्लाची एक बायल संजय सुर्लकर सुर्लाचो माजी सरपंच तेजी बायल हांगा एक्सिडंट जाल्ली आसा आनी हांगासर जी इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटाक आमी कॉन्टेक्ट केलो तेजे कोण ना आनी तुजे PWDचे कोण ना। फक्त पुलीस हांगा फक्त आपलें काम जे आसा तो प्रोसिजर करता। म्हाका दिसता की ह्या एक्सिडंटाचेर सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा। विदाउट परमिशन आतां जवळ जवळ 15-20 दीस जाले हांगा खोळून उडयतात आनी हेजी एकदम निश्काळजीपणाचो हो एक हांगासर आमी पळयतात तेन्ना हे एक्सिडंट जावचे न्हू। ताका लागून म्हाका दिसता इमिडिएट सरकारी यंत्रणा जी आसा तेंच्यांनी आपल्या ज्या परीन जी सुरक्षता लोकांची आसा ती सांबाळची। जवळ जवळ ताका 25 दीस जाले खणलांनी उडयला। आमी आतां इंजिनियराक कॉन्टेक्ट केलो तर PWDच्या तो म्हणटा आपल्या आमी ताका परमिशनूच दिवंक ना आनी तो इंजिनियर दुसरो GEDचो इंजिनियर सांगता की तो म्हणटा आमी इनवर्ट केला म्हणजे आनी इनवर्ट केले हेजो अर्थ लोकांची आत्महत्या लोकांनी ह्या करप काय कितें हो विशय इम्पॉर्टंट आसा। सरकारान ह्या सरकारी यंत्रणा जी आसा तेजी दखल घेवपाची गरज आसा। टू व्हिलर सुर्लाच्यान येताली आनी ट्रक जो आसा तो साखळेच्यान येतालो। आणि कसं कित्याक लागून जाला आसतलें एक्सिडंट? म्हणजे एक्सिडंट कित्याक लागून जालें जी ड्रेन बांदले तेंच्यांनी केबल घालपाक ती सामकी रस्त्याच्या सेंटराक घातल्या। म्हणजे तो ट्रक आनी गाडी जी सुटोंक शकना। म्हणजे ट्रक जो येयलो तो आपले सायडीन येयलो ती सायडीन येतना तेणी कितें केलें तेजी दुसरी रॉंग सायड आहा तिका प्रायोरिटी दिली आनी जी मेन आपले सायडीन जी येताली मोटरसायकल ती मोटरसायकल तिजो कंट्रोल गेलो आनी ती पडली आनी त्या ट्रकान तिजे तकले वयल्यान चडयलो आनी तो गेलो। ताका लागून हो एक्सिडंट म्हणजे मेन एक्सिडंट जालो जे खणला ते सेंटराचेर खणला तेंच्यांनी आनी अशेंच पडोन आसा तो म्हयनोभर जाय दिलो सगळो लोक धुल्ल खायत आसा आनी एक्सिडंट जावन लोक मरत आसा।